जे बुक आज विमोचन होणार आहे ते लिहिण्याचं कारण की बऱ्याचशा चिंतकांना वाटलं की साहेबांची कारकीर्द चांगली होती आणि त्याबद्दल नोंद झाली पाहिजे इतिहासाकरता, आणि त्यामुळे आमचा सगळा एक ग्रुप बनून आम्ही हे पुस्तक लिहायचं ठरवलं. आज आमचे साहेबांचे म्हणजे सासरे श्री प्रतापसिंग रावजी राणे हांचो 85th बर्थडे, आनी हो आमकां हो जो सण आसा सामको आमकां एक्चुली आमकां वी फील इट इज लायक ऐतिहासीक, कित्याक पयलीं म्हणटा ते तांचे आज बूक रिलीज जाता जे म्हजे मायन आमचे श्रीमती विजयादेवी राणे हांणी बरयल्लें आसा तांचेर बूक हे, आनी ताजें बूक रिलीज आज आमचे भुमिका पर्ये ग्रावंड्साचेर जावपाचें आसा. सो ह्या दिसाक आनी इतली लोकांची गर्दी, ही अशी वार्षिक गर्दी तांचे प्रत्येक वाडदिवसाक सगळे आमचे 70चे लोक चुकनासतना आतां 50 वर्सां जालीं तांकां विशीज करपाक, तांकां आशिर्वाद दिवपाक प्रत्येक जाण येता, आनी ह्याय वर्सा तशीच गर्दी. आनी तुमी पळयतले सांजचे पर्ये ग्रावंडार हिस्ट्री वील बी क्रिएटेड म्हणटा तशें, आनी जशें ते ही इज नोन टू क्रिएट हिस्ट्री तशेंच आजय बी ग्रावंड्साचेर फर्स्ट टायम म्हाका दिसता 70 येदो व्हडलो क्रावड जमा जातलो तांकां आशिर्वाद दिवपाक एंड टू वॉच हिज बूक ऑन हीज लायफ हिस्ट्री. आनी तांणी पळय आमचे ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न गोवा, सो तांणी आमचे गोंया खातीर कितें केलां आनी कसो बदलाव हाडला फ्रॉम बिफोर स्टेटहूड, आफ्टर स्टेटहूड, आनी वॉट ऑल ही हॅज अचीव्ड, लॉंगेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. सो लायक वी आर ब्लेस्ड टू बी, I am blessed to be part of his family, and we have a huge legacy in politics. So तांचे मार्गदर्शनाच्या खाली आम्ही विश्वजीत आणि हांव काम करता. तांच्या आशिर्वादान वी आर ट्रायंग टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ सत्तरी, आणि तांच्या आशिर्वादान असोच तांचो आशिर्वाद, आमच्या लोकांचो आशिर्वाद सदैव तांचेर आसचो, आनी तांकां देवान खूब आयुष्य आरोग्य आणि अशीच लोकां खातीर तांचो प्रेम असोच वाडचो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.